नावेली स्पोर्टिंग क्लबान 12व्या काना-बेनावली ग्रामपंचायत कपात काना-बेनावली स्पोर्टिंग असोसिएशनाचेर 3-0 अशे घसघशीत जैत मेळयले। पळयात काय रंगतदार डावपेच। दोन्ही पंगडांनी आपली कुशळताय आणि रणनीती दाखयत खेळ सुरू केलो। ताका लागून पयले अर्ध गोल नसताना सोंपले, पण दुसऱ्या अर्धात नावेली स्पोर्टिंग क्लबान आपले डावपेच दाखयले। पयलो गोल 50व्या मिनिटार जालो, उपरांत 54व्या मिनिटार दुसरो गोल जालो। 2 गोलांच्या आघाडीचेर समाधान जावंक नाशिल्ल्यान नावेली स्पोर्टिंग क्लबान खेळ सोंपोवपाच्या कांय वेळा पयलीं आनीक एक गोल करून 3-0 अशे जैत मेळयले। काना-बेनावली स्पोर्टिंग असोसिएशनान आपले परीन यत्न केले खरे, पूण तांकां यश आयले ना। Goa365 खातीर संदीप तुयेकार आणि मनीषा जाधव।